उत्तर गोयचे एसपी अक्षत कौशल आयज सांजवेळार 4:30 ते 5:30 मजगतीं अंजुना पोलीस स्टेशनार थळाव्यांच्यो कागाळी आयकपाक हजर आशिल्ले. ह्या वेळार वागातोरच्या लोकांनी रातचे 10 उपरांत व्हडा आवाजांत म्युझिक वाजोवपी क्लब आनी रेस्टॉरंट विरोधात कागाळ केली. लेखी कागाळी उपरांत एसपी अक्षत कौशल हांणी ह्या विरोधात एक्शन घेतलो अशें आश्वासन थळाव्याक दिलें. आमी खूब कंप्लेनां दिली, वाज आयली कित्याक हें म्युझीक आमकांच न्हय आख्ख्या वाड्याक सोंसयता. थोडे उलयता, थोडे उलयना. तर प्रॉब्लम कितें जाला, भुरग्यांक इफेक्ट जाता. भुरग्यांक इस्कॉलाक वचोंक जायना, उठपाक त्रास जाता. शिकतलो जाल्यार शिकोंक सकाळीं उठतात स्टडी करपाक, जाल्यार सकाळीं फुडें फकत ते बूम 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 करून ते बेज आयकूं येता. सो तांकां कॉन्सन्ट्रेशन म्युझीक स्टडीचेर जायना. सो आमी तेच सांगलां, एसपीक तेच सांगलां भुरग्यांचो प्रॉब्लम. तर ताणें आमकां सांगलां की आपूण पळयता म्हणून मॅटर, आपल्याक एप्लिकेशन दी आनी आय वील सी इन टू द मॅटर. सो आतां आमी आशा धरून आहा की तो कितें तरी आमकां हें करतलो म्हणून. एसपीक मेळूंक आयिल्ली लावड म्युझिकाक लागून. ही लावड म्युझीक बियॉन्ड 10 o'clock अजून वाजता. कितली कंप्लेनां केली तरी पूण वाजत आसता. म्हणून ताका सांगपाक आयली तूं मातशें एक्शन घे म्हणून ताजेर. एसपीन कितें सांगिल्लें आसा? ताणें सांगलां आमकां एप्लिकेशन दी, आपूण ताजेर पळयता म्हणून एक्शन घेता म्हणून.